28 मार्च 2024 दिसा आयिल्ल्या खबरांनी सब पुलीस अधिकारी आरोपी आवे वांगडा पोस्ट दितना फोटो व्हायरल जाल्लो। ह्या व्हायरल फोटोवान आरोपी आवे पुलिसांनी तांचे मुखार बसोवन तिचे नाव उक्ते केल्ले। पुलीस अधिकाऱ्यांनी आरोपी आवेचे नाव प्रसार माध्यमांराय जाहीर केल्ले। तेन्ना खंडपीठान हे घडणुकेचेर पुरायपणान असंतोष उक्तायल्याची नोंद घेतिल्ली। नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। ह्या घडणुकेक जवळ 2 म्हयन्या वयर जाल्ल्यान सोमारा 6 मोटू पीआयएलचे सुनावणे वेळार गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान आरोपी व्यक्ती वांगडा फोटो खातीर पोस्ट दिल्ल्यान रिटायर्ड सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस ते सब इन्स्पेक्टरां मेरेन अधिकाऱ्यांनी आपल्या ह्या कृती खातीर बिनाशर्त माफी मागल्या। ह्या अधिकाऱ्यांनी न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझीस हांच्या विभाग खंडपीठाक सादर केल्ले आणि तांणी केल्ल्या आदल्या स्टंटा खातीर माफी मागतना आपली कृती परतून करची न्हय अशी शिटकावणी दिली। पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगान उच्च न्यायालयात कंप्लायन्स रिपोर्ट सादर करून तातूंत आरोपी दुबावितांकडेन फोटो खातीर पोस्ट दिवचे न्हय अशें खात्याक सेन्सिटायज केला। एप्रिल म्हयन्यात उच्च न्यायालयान अधिकाऱ्यांक कंटेम्प्ट नोटीस जारी केल्ल्यो। तातूंत माणकुल्याक सोडून दिवपाचे तशेंच ड्रग्स जप्त करपाचे कारवाये वेळार अटक केल्ल्या आवयचो फोटो काडलो आनी तो सगळ्या प्रसार माध्यमांतल्यान उजवाडाक आयलो। तेन्ना न्यायाधीश एम.एस. सोनाक हांच्या फुडारपण खाला विभाग खंडपीठान फेब्रुवारी ते मार्च 2024 मेरेन उणेंत उणे 70 व्हॅनिकुलर न्यूज क्लिप्स जातून पुलीस अधिकारी आरोपी व्यक्ती वांगडा प्रसार माध्यमांतल्यान प्रसारित करपा खातीर पोस्ट दिताले। वरिष्ठ अधिकारी गंभीरतायेन ह्या प्रकरणाचेर उपाय काडटा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी आश्वासन दिल्या उपरांत न्यायालयान फुडें डीजीपीक नोटीस जारी करची न्हय अशें थारायलें। परेडिंग पोजिंग आडोवपा खातीर पावलां सादर करपाक न्यायालयान डीजीपीक निर्देश दिला। आता प्रतिज्ञापत्र आनी सशर्त माफी मान्य जाल्ल्यान उच्च न्यायालयान अवमानाची याचिका डिस्पोज केला।